संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका तिने थिरासने तिचे कष्ट सहन तुझ्या कष्ट सांगता मेळो देवान फूल केले सदांच हास्त्या मुका म्हळ्यार कोणी तिका भेटतना संतोष भरीत मुखामळ तिणें दाखयलें तुजो आत्मीक गठाय तिचे सांगता आसली म्हणून आमकां सदांच तिणें एक बरी देख दिली दुबळेकायेची जिणी ती जियेली आनी प्रत्येक जावन नेणतुल्या धाकट्या भुरग्यांचो तिका विशेष हुस्को आनी मोग
साबार साबार भुरग्यांच्या जिणेंत जिणेची दिशा तिणें दिली. मोगान तांकां वागयलें, शेगुणांनी तांकां भरलें, बरें शिकप शिकोवंक तांकां उत्तेजन दिलें. ह्या तिच्या देखीवंत जिणेक सोम्या आमी तुका मान बागयता आनी आमचो उपकारी मोन आनी काळीज तुका अर्पिता. तिका दिल्लें तें मिसांव बऱ्या तरान कर. पोरच्या राती तिका तुवें तुजे सरशी आपयलें आसता. मागता सोम्या सास्तेचें सूख तिका दी. तुजो निरंतर प्रकाश आनी तुजें सांगातपण भोगसो देवदूता सांगता, साता भोगता सांगता तुज्या वैकुटांत निरंतरी आनंद भोगसो अवकाश तिका कर दी सोम्या. तिची पातकां तूं लेखी नाका. बागार तिच्या बऱ्या करण्याची इनाम जावन सदांच तुका मुखामोळ पळोवचें, तुजें मुखामोळ पळोवचें बाग तिका फोव कर. दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक बेतेनी कुटुंबाक तिचे तावन दराळ आशिर्वादां मागून धाड. अशें सोम्या मोगान दिल्ली ही कानीक, मोगान दिल्लें हें दिर्वें भयण स्टेफनीक आमी परत तुजे हातीन समर्पिता. गे सोम्या तिका तुज्या गोपांत सस्नीक विशेवती निरंतर भोगू म्हूण आमी मागता. मोगाचे न्हू ह्या आमच्या भयणीची निर्जीव कूड हांगा आसा. निमान्य पोवटी ह्या कोवेंताच्या चापलान तें दवरलां. देखून आमी सर्वां एकाच काळजान देवाक अर्गां दिवन ह्या आमच्या भयणीचो आत्मो तिच्या रसनाराच्या हाती वपसून दिवया म्हणून ससनाचो विशेव ती तिका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचे फुंकून दी. समाधानान ती विशेव घेवन दी. आमेन. स्वीकार कर सोम्या हे फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले करतून तें तुज्या मोगाचे फुलां चेल्यान तुज्या सैमीचीने वरबीन म्हज्या देवी फुलां झेल्यान तुज्या सैमीचीने वरबीन म्हज्या स्थान केदीस फावो ना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका. स्वीकार कर सोम्या हें फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले करतून तें तुज्या मोगाचे. Now, Sister Lily Pereira, our Provincial Superior, along with her councillors, will pay respect to Sister Stephanie. स्वीकार कर सोम्या हें फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळीन पडून
वेच्या पयले कदूं तें तुज्या मोगाचे. Now, all the family members of Sister Stephanie will pay respect to her by offering flowers. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणेन मोज्या सुखाचे धुळेन पडून वेच्या पयले कदूं तें तुज्या मोगाचे. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणेन मोज्या सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले कदूं तें तुज्या मोगाचे. स्वताने राग्या फुलासो प्रसारून दे प्रकाश तुजो काळजांनी पेटोवचो तुझ्या त्या देवी मोगाचो. स्वीकार कर सोमिया फूल जिणेन मोज्या सुखाचे पडून वेच्या पयले कदूं तें तुज्या मोगाचे. Sana asa ekras zakamunta segaras foda santosa sotoga na pida tyagawan na maran na kayakan bagasas natin जितेल्या 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 आम्ही ससनातय जितेल्या 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 आम्ही ससनातय Kam amchin zatas kaban kososon zatas saban yetolo itis bishe vaso Jesu tai sar metalo am so ek satolo sasnato sonaban ho am so Jetelao ami sasnatai Jetelao ami sasnatai Jetelao Angkasay pinamchimay rakonte asa saday suswagatin cha amkan sargay sayrintay sar asteli amkanti sar meteli zausona amchitay veglasar Jetelao
Kimaka somya portuntun maka ge gopan tuja ge maka somya portuntun maka ge gopan tuja तुझे विन कसले दिसते कोसनेचे विसर सौम्या विसर गे माका सौम्या पोर्तून तुंगे माका गे गोपान तुझा. A word of prayer from her niece from Canada. Let us listen to Father Sebastian, who will pray on her behalf. Dear Reverend Fathers, Sister Superior, sisters, family and friends. As our Aunt Stephanie lies still, our hearts are filled with sadness to bid her farewell. She was a mother figure to us after the death of our parents. Her legacy of memories of love, compassion, kindness, care, and above all her presence at our family events, happier ones or the challenging ones, were a breath of fresh air filling the void. Mabel, my sister, who wrote this tribute to our aunt, says, personally to me, I can't stop thinking of her selfless care when I was very sick. She arranged for Ayurvedic medicine from afar and was at our doorstep in early morning for me to take it on an empty stomach. Her daily morning visits to the hospital while our mom was fighting for life were encouraging and comforting. Though we knew Aunt was suffering, there was a glimmer of hope that she might bounce back. Sister Auntie, you have fought the good fight and run the race well on earth. May angels welcome you above. Thank you for all that you have done for us. You have been an anchor to our family. We love you and forever will miss you. Rest in peace, Auntie. From your loving and grateful families. Sent by Mabel Rodriguez.
Now, Sister Mariette, the General Councillor, will offer wreath on behalf of Superior General and the entire congregation. जीवन सल्ल्या आमच्या जेसू, आमी तुका नमान करता, वंदिता. भयण स्टेफनीक एक वर्तें देणें जावन तुवें ह्या संवसारीक दिल्लें आनी हें देणें पाटी परत तुवें हातीन घेतलां. आज आमची भयण इतलेंच म्हणटा, गे सोम्या जीवन म्हजें, जें म्हाका दिल्लें तुवें, फाटीं दिता हें देणें तुका. वय बेतनींत हांव फुल्लीं, बेतनींत हांव वडसलीं, बेतनींत दुबळ्या धाकट्यांची सेवा तुवें म्हाका एक अवकाश दिलोय. म्हजें मिसांव समतस सुम्या तुज्या पांयां तळी हांव फाटीं आयल्या. गे म्हाका सुम्या, गे तुज्या गोपांत. भयण स्टेफनीक जीवन जेजूच्या हातीन भेटोवन दिवंक आमचें सगळें बेतनी कुटुंब, तशेंच आम्मेंबळचें तिचें कुटुंब जेजू सांगात आमी मेळ्ळ्या. ह्या फुलाक परत सर्गी फुलोवंक फाटीं दिवच्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू. ह्या भयणी पासत ह्या भयणीन खालतेपणी मरिये बरी एक साकर्ण जावन, सांत तेरेसा बरी एक मिशनरी जावन, वर्त्या मोगान सबार जीवन रुपीत केल्ली एक शिक्षकी जावन, मोगाळ भयण जावन, प्रत्येक जावन 20 वर्सांच्या की चड ऑर्फनेजीन हॉस्टेलांत दुबळ्या धाकट्या भुरग्यांची सेवा कर एक आवय जावन तिचें मिसांव तिणें आज संपयलां. निमाण्या तिच्या दिसांनी तुज्या कश्टांत तिका तुवें वांटो दिलोय. ते कश्ट आनी खुरीस म्हूण ती चिंती नासता, हाती एक कुरो म्हणले बरी घेवन संतोशान तिणें तुजो खुरीस वावयलो. आमकां एक मेल फांत ती जाली. निमाण्या घडये पर्यंत एक हास्कुरें तिचें तोंड तिणें आमकां दाखयलें. जेजू, असल्या वर्त्या देण्याक आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगान प्रोविन्शियल सुपिरियर सिस्टर लिल्लीन, सुपिरियर सिस्टर रिनान आनी प्रत्येक जावन भयण सिस्टर जेसरीटान अपरिमीत मोग दिश्टेन दाखोवन आमचें उपकारी मोन मरा पर्यंत आमी दाखयलें.
जेजू मातयेंत हांवन आयिल्लें हें फूल फळादीक मातयेक आमी फाटी न्हितांव. फरक मातयेंत उरोवंक न्हय, सरकाराजान फुलोवंक. राखून आसलेलो खुरो तुज्या हातान मेळोवंक. जेजू तिची पातकां तूं पळयनाका. सर्गीराजांत एक भोव उंचलो जागो तिका दी. सर पातकां तिची धुवन काड. बेतनीचेर तिच्या कुटुंबाचेर, तिच्या मोगाळ भयणींचेर, दूख पावतल्या समेस्तांचेर जेजू तुजी बुजावण धाड. आनी आमच्या भयणीक सासणेक विशेव दी. आमी सांगता म्हणया, ससनाचो विशेव दी तिका येसुम्या, आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फंकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दी. आमेन. हें फूल जेजूक आमी फाटीं भेटयतना गावयांक गीत. स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणें म्हज्या सुखाचें धुळेंत पडून वेच्या पयलें कदून तें तुज्या मोगाचें. देवी फुलां झेल्यां तुज्या सैमीचिये वरवीं म्हज्या. देवी फुलां झेल्यां तुज्या सैमीचिये वरवीं म्हज्या. स्नान केदीस फावो ना म्हाका, पूण तूं इन्कार करनाका. स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणें म्हज्या सुखाचें धुळेंत पडून वेच्या पयलें करतूं तें तुज्या मोगाचें. सशे देवा तुझे सशे कुसा पोने माका वो तो लगे मुझे
As the deer panted for the water, so my soul longs after thee. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I want you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. On behalf of the entire Rodrigues family that's present out here, we would like to say a few and thank all the sisters and the community for their undying support and love that they showered on Sister Stephanie. Their selflessness, their heartfelt gratitude will always remember in our Rodrigues family, and her sister who's present here foretells all the love and support that you all have showered. Special thanks to Sister Lily Pereira and Sister Jessie Rita for their undying care, support, and love that they showered on our dear auntie, Sister Stephanie. May God bless all of you all for all the selfless work that you do, not only for the community, but for everybody around you. You have touched everyone's lives. Thank you very much. Kastatelano ya was Bhaktelano ya ditolo vishe how tumka Kastatelano ya was Bhaktelano ya Ditolo vishe antumka. Now we begin the prayer of blessing the body and praying for those who bereave the loss of Sister Stephanie. Praise be God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all consolation. He comforts those who are in trouble with the same consolation we have received from Him. Let's now pray the Psalm 23.
Your response would be, Lord, remember me in your kingdom. Lord, remember me in your kingdom. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where he gives me repose. Near restful waters he leads me to revive my drooping spirit. Your response, Lord, remember me in your kingdom. He guides me along the right path. He is true to his name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your crook and your staff. With these you give me comfort. Your response, Lord, remember me in your kingdom. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head you have anointed with oil. My cup is overflowing. Your response, Lord, remember me in your kingdom. Surely goodness and kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. Your response, Lord, remember me in your kingdom. The Lord be with you. Let us pray. Lord, hear our prayers and be merciful to your daughter Stephanie, whom you have called from this life. Thus, in the kingdom of light and peace, we ask this through Christ our Lord. Amen. We now pray for God's comfort to the bereaving family. Let us pray. Father, God of all consolation, in your unending love and mercy for us, you turn the darkness of death in the dawn of new life. Show compassion to your people in their sorrow. Be our refuge and our strength to lift us from the darkness of this grief to the peace and light of your presence. Your Son, our Lord Jesus Christ, by dying for us, conquered death, and by rising again, restored life. May we then go forward eagerly to meet him, and after our life on earth, be united with our brothers and sisters, where every tear will be wiped away. We ask this through Christ our Lord. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let the perpetual light shine upon them. May the soul and souls of faithful rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sopnatus Komaka
सृष्टि देवा तुझे सृष्टि देवा
Precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. भागी भरवोसो जेसु मुसो रुकार्यं कास्चा आनन्दासो सर्गादाइची हा बलदेवासो ताच्या श्रद्धांतून नितळकेल्लो सर्वेस पोरातिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे वांकय. पान 22 Aqui te soube
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ पावन भयणीनो दुखेस्त कुटुंबाच्या संध्यानो आमच्या भयणी देवादेन भयणीक स्टेफानीक सुम्याच्या हातांत समर्पण दिवंक आणि तिच्या वसत आमची मागणी भेटोवन हांगासर आसा. जॉबाच्या पुस्तकांत आमी आयकता अध्याय 7 वाक्य 7. म्हजो जीव मात्र एक स्वास, म्हजो जीव मात्र एक स्वास. मनशाचें रचन जातना माथी जे केल्ल्या त्या मनशाक देवान आपलो उस्वास दिलो, ताचे थंय तो जीव आयलो. स्वामी जेजू क्रिस्त कुर्सार आपलो आत्मो बापाक ओपून दिता, म्हजो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिता. हे जिविताचे मिस्तेरचे सत्य आमी समजतना देवातावन आयिल्ली आमी देवा थंय एकवटोवंक आशयता. ताचे थंयच आमचें जिवीत आसा. अगुस्तिनांनी हेंच उसारून सांगलें, आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन दी. आमी देवा थंय एकवटोवंक सदांच आशेवन लालयेवन आसा. आमच्या भयणीन तिचे आपोणे ह्या संवसारांत धार्मीक बेसांत जिवन सुमयाक ती साक्ष जाल्या आनी आतां परगटलेलें सत बगूंक देव तिका फावो करून दी म्हणून आमी मागया. ह्याच भरवशान आमी आमचें संवसारी जिवीत जिवंक कृपा बेसांव मागया. दुखेस्त कुटुंबाक तो सुसमी जावं दी बुजोवन पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवन भोगसाने मागया. हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भाव भयणो सगळ्या अवसारांसारका मनान दिवून दोळा परून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पापां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हज्या संवसार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी दुलय भयण आयकून घे. तुजो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी थीर भावार्थान सत म्हणटा. ताच्या पुनर्जीवनपणान स्टेफनी आमचे भयणीक वांटो दी आनी आमचोय भरवसो अदीक थीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली.
पयलींसू आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली दर्योय नास जाल्लो हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोवन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देंवोवन येतालें शिंयासनातावन कुशीतावन येतालो एक ताळो हे परी म्हणालो आतां पुणी मनशां मोदें देवाचें बिडार जालें तो तांचे मोदें रावतलो ती तांची परजां जातेली आनी तो तांचे मोदें सदांच जियेता तो देव जातलो तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो मरण वा विळाप रडणे वा दूख आनी आसची नांत कित्याक आदलो संवसार सगळो नास जावन गेला तेदवा शिंयासनार बशिल्ल्यान अशें म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां हांव आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत कोणी तान येता जाल्यार ताका हांव जीव दितां तें झरीचें उदक फुंक्याक पियोवंक हांव ताका दितां जैतें वोन जातेल्याक हें सगळें दायज मेळटलें हांव ताचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार Moja dewa
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडांत दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेथानिया जेरुजालेमाक पयस नातल्लें, सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणीत. शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळूंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी गरज रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो, पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमान्य दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मोरा सोना. हें तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली, वय सोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत म्हणटा. देवाचें उतर हें. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, आज पयले फावटी हांवें कोंकणीन सरमाव दिवचो जाल्यार म्हज्या काळजांत व्हरता एक समाधान भोगता. एका कुशीन दूख आसा आनी एका कुशीन समाधान. ते समाधानाक कारण जावन आसा आमची मोगाची आकय. आनी त्या समाधानाचें कशें तिणें आमकां तें एक जिवन दिलें गी. आयच्या वाचपांनी आमी आयकलें. पयल्या वाचपांत उगडावपात पुस्तकांतलें वाचप हांवें पळयलें, एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली. पयलींचो आकाश आनी पयली पृथ्वी नपयस जाली. स्वर्गांतावन देवातावन देवून येतले, सिंहासना कुशी तावन येतलो एक व्हड हे परी म्हणालो. आतां पुणी मनशां आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता. तो देव जातलो, ताच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रडण्या वा दूख आनी आसची नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. आदलो संवसार नाश जावन गेला. आमी पळया आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, तो त्या सोमारा दिसतो मेलो. सगळ्या संवसारान अणभव केलो. आमचोच मनीस आमकां सोडून गेला. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भगवंत पापा फ्रांसिसाच्या काळजांत सगळ्यांक एक जागो आसलो. एवरी वन बिलॉंगड टू हिम. Everyone had a place in his heart, even the worst of enemies. That's why Hamas and others, wrote beautiful words of condolences. एक मनीस ताणें ताच्या मनांत दळा एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी ताणें देखलेली. आमकां देखूंक ती वाट ताणें दाखयल्ली. आज दूख भोगता जाल्यार मोगाचें न्हू, आमची दुखांत आमच्या एका काळजाच्या खालीपणांत आसा आमचो पुनर्जिवीत जालो जेजू. मार्ता आनी मरियेक तांच्या दुखांत, तांच्या त्या खालीपणांत, तांच्या दुखाची काळजांत म्हळ्यार कितें आज तसो जेजू आमकां दाखयता. आमच्या काळजांत मोग आसा जाल्यार, काळजांत त्या पापा फ्रांसिसा बरी ती दयाळाय आनी कणवळाय आसा जाल्यार आमी शांत जावंक पावतले. हांव आज म्हजी मोगाची आखयन
आमकां ती देख दाखोवन दिल्ली. तेच्या भाव भयणीच्या भुरग्यां मदें सदांच ती आमकां एकवटांत आनी आमच्या विश्वासान मागण्यांत जेजू लागीं वचून मोरया लागीं वचून ती आमकां प्रेरण दितली. आनी आमचे घुसपट गोंदळींत मस्त बडी तिणें आमकां कितें करीचें खंयच्या वाटेन चलाचें तें एक प्रेरण दिल्लें. आनी आज हांव हांगा उबें रावन कारण जाय आसल्यार एक कारण जोरदार कारण म्हणयत म्हजी आखय. आमचो बस्तू पाद्राब जावन गेला म्हणटाली ती. पाद्राब जाता की कितें ना घेवन. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, आय एम वर्किंग इन कॅलकट्टा. God has blessed me in all my weaknesses, in all my shortcomings and failures and strengths and other turmoils. God has never abandoned me. I have experienced His love. That is Novi Prithvi, Novo Akas. आज आमच्या आखेक आमी आदेश मागूं येतना आमच्या तोच मोगाळ जेजू परतेन आमकां ह्या वेदीर नवो आकाश नवे पृथ्वीचे ते दाखोवणे ताच्या कुर्साच्या मरणांत आनी जिवंतपणा वरवीं दिवन आमकां बापाच्या त्याच मोगाचें जीवन आमकां मेळच्या पासून आज त्याच जेजू लागीं आमी मागया. पान 123 123 C61 दुसरें चरण. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदुबेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं मागात. तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी केवळ सगळेचे आदर दयाळ बापा, आमची देणी घे आनी तुजी काकुळट आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या अपरिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच आमची भयण स्टेफानी ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदबेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुका
बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदे ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भाव तसो घुट परगटुया बापा जेजूच्या मरण सोनी जिवनपणास आमी भक्तीपणे उगडाच करता आनी हो जिविताचो वंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आमास मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे साकरनी स्टेफानीची काकुळट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो पर्व सुदारो मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगती मेले सुमेस्ता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरिये देवाचे मयेन संगती ती सुपती भगेवन सोसे भगेवन दमदुता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे मायमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे दीर घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझी राग आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या शिकाव तशें आमची बातकां वोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका खुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तुझी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरलें तें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पान 181 181. Sumi gatai dita sarke mitwateri Sumi salon wata ketidukan moja mogan to buzaita antara sultana uzwar muzuzata Sumi uzogori kaina unemaka tarne tana sekare soro dikamaka
प्रार्थुया. भोव बऱ्या बापा जेजूच्या मरणाने जिवंतपणाचो संस्कार आमची भयण स्टेफन हिचे पासून आमी आतांच भक्तीन समरमला. ताचे वरवीं तुजो सासनीक उजवाड आनी शांती बगूंक तिका पावय म्हूण आमी मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दायकन बसात. आमच्या सिस्टर भयणीच्या आत्म्याक श्रद्धांजली भेटयता सिस्टर लविटा डायस. ह्या वेळार हांगासर हजर असल्या सर्व याजकांक, मरणाच्या रितीक हजर जाल्ल्या सर्व धार्मीक भाव भयणींक तशेंच क्वायराच्या सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बोळ आनी मान तिचे नेसन येवचो आसा त्या दिसा विशीं ती हांसता. जन्वयें ती आपलें तोंड उगडटा. मोवाळ शिकून तिचे जिबेर आसा. मुन्याच्या पुस्तकान अध्याय 31 ओळ 25. आमची बेतनी भयण मेरी स्टेफनी जेजूच्या येण्याक राखून आसल्या तिने हस्त्या तोंडान मोरनाक वेंगलें. भोव मानान आनी जिवन जेजूच्या बळान आपूण तयार आसा म्हणले परे एका क्षिणा भितर उबोन गेली. सांजुजेक मोगाची जावन आसली ती. ताच्या फेस्ता दिसा मेयाच्या 1 तारीखेर 8:30 बऱ्या मोरना तयार करचें गीत गावन सांताक्रूज कॉव्हेंताच्या भयणीच्या मागण्याच्या मेळींत तल्लीन जाली. तिने 10:30 वरार जेजू मोरी आनी जुजेच्या हातांत तिचो आत्मो तिने ओपून दिलो. तिची उतरोवन इतल्या समाधानेन आनी शांतपणान जालें की जशें जीवन तशें मरण म्हणली सांगणी तिचे तें रुजू जाली. आमेंबळच्या देवादीन श्रीमान डेविड रोड्रिगस आनी देवादीन श्रीमती इजाबेला नोरोन्ना हांच्या 6 जाणां भुरग्यांतली भयण स्टेफनी नी सिसिलिया रोड्रिगस 1938 मेच्या 11 तारखेर जल्माली. जिवंत आसल्या दोगां भयण्यां पैकी मागी रोड्रिगस आज हांगा आसा. तिचो बासो मानादीक बाप सेबॅस्टियन रोड्रिगस वेस्ट बेंगॉलच्या आसनसोल येसिसो आज प्रसंग दिल्लो बाप आनी तिची सर मोगाचें सैरी दैरी आज भयण स्टेफनीक आदेस मागूंक आमचे संगे मेळ्ळ्यान. 1959 इसवेंत मेयंत ती बेतनी मेळांत आंगोन केल्ल्या तिने मोडिगिरे, ताकोडे, कावडूरू, कुशेकर, रोजमिस्तिका, संपाजी तिने शिक्षकी जावन नेंतुल्या भुरग्यांक जेजूचो मोग वांटला. निवृत्ती उपरांत तिने बिदर मिसांव काम करच्यांत उपरांत सुमार 25 वर्सां रोजमिस्तिका आनी कुशेकर हॉस्टेलांनी तिची अपूर्व सेवा अर्पिल्या. हाचे मदें शुभादांत कश्टांत संपडल्या आबल स्त्रियांक भलदीक कांबोज जावन सबलीकरण केल्लें आनी सर्वांक तें मेसवालां. तिच्या मरणाच्या 2 दिसां आदीं हॉस्टेलाच्या भुरग्यांचो हुस्को तिणें दाखयलो. आपणाक तांकां म्हणसर हॉस्टेलांत आपणाची सेवा भेटोवची आशा तिणें वडिलां कडेन व्यक्त केल्लें आसा. भोव सादी आमची भयण स्टेफनी. मुरयेक म्हजे लागीं दवरा म्हणलें टवळ ती म्हणटली. दिसपट्टें मागणें देवाच्या उतरांचो नियाळ तिचे तें पजळटलें. दुबळ्या धाकट्यां तें बारीस तिका हुस्को. आपणा कडेन आसलें गरजेवंतां वांटचें, तांच्या कश्टांत स्पंदन करचें, तांचे कडेन निरंतर संबंद दवरचो. हॉस्टेलाच्या भुरग्यां कडेन मात्र न्ही, तांच्या कुटुंबा कडेन लागशिल्ल्यान साळवळें रावचें. आदीं शिकयल्या भुरग्यांक तांच्या नांवान वळखोवचें.
तिकाच समर्पित केल्या देवातें तिचे विश्वासी बरेत निष्ठावंत रिलिजियस बेसाची जिणी आमकां सर्वांक मेल फंगत 2024 नोव्हेंबराच्या ती पिडेंत लुकेमिया म्हणल्या पिडेंत वळवळ्ळी तिका कळिल्लेंच तिणें पयलें विचारलें कुमसराच्या सक्रामेंताक आनी तिच्या मुखल्या पयनाक तिणें तयाराय केली पिडेंत विशेश सोंसणीकाय तिणें दाखयल्या तिच्या वडिलां कडेन तिणें बेसांव मागलें कुटुंबाच्या संद्या कडेन तांच्या वैयक्तीक बेटे वेळार मोग वांटलो कोंत आनी समर्पीत जिणेची मुदी आपणा कडेन आसा गी म्हूण तवळ तवळ जागोवन दवरताली तिचें आस्तें वदन सर्वांक आकर्शण जातलें मोगाळ भयण स्टेफनी तुजी दाव तुवें बरेकन सांपयलाय जै तसो कुरो तुका सोमी फावो करतलो म्हूण आमचो बरवोसो आज स्टेफनीच्या निमाण्या पयनाक आदार दिल्ल्या आमच्या फिर्गस विगराक मनादीक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस सहायक विगार बापांचो कार्मेलीत प्रादींचो सहा बेटवणी केल्ल्या सर याजकांचो प्रत्येक तरान आज प्रधान याजक जावन मीस भेटयल्या भोगमनादीक धर्मिकांचो एपिस्कोपल विगार बाब डेनियल वेगस हजर आसल्या सर धर्मीक भयणीचो फादर मुल्लर आस्प्रतेच्या शिबंदीचो बेटकन मागणे भेटयल्या बेतनी महावडील भयण रोसलेन तिच्या अनुपस्थितींत तिची सल्हादन सिस्टर मारियेट क्रांती वडील भयण लिली पिरेरा आनी तिच्या सल्हादनीचो कुटुंबाच्या लागीतान परगांवांतान येवन बेटकन सांगत दिल्ल्या सैऱ्यांचो आमच्या वाड्याचो गुरकार मिस्टर ऑल्विन लायव्ह टेलिव्हिजन आनी फोटोग्राफी केल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेर्गरीच्या सर लोकांचो बेतनी लायक संध्यांचो आनी प्रत्येक तरान डॉक्टर सिस्टर जिविता आनी कन्सल्टा हॉस्पिटलाच्या सिंबंदीचो निरंतर सेवा दिल्ल्या आमचे सुपिरियर सिस्टर रिना आनी भयण सिस्टर जेसिरिटाचो आमी मनापुर्वकी काळजांतावन आभार मानता अदेवस तुका भयण स्टेफनी आमच्या मनांनी तुजें हस्तें मुखामळ सदांय मिळमिळटलें हॉस्टेलाच्या सर भुरग्यांच्या नांवी परत एक फावटी आदेवस ससनोचो विशीव दितिका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तुचे फंकोंदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन भयण स्टेफनीच्या आत्म्याक 7व्या दिसाचे मीस ह्या 7 तारखेर 9 वरार संत क्रूज कोवेंतान आसा केला सर्वांक ओतायाचे आपोवणे उबे रावया मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया ही आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळोवन अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो संगात तिका फावो जावं
तुझ्या साकरणी स्टेफानीचो आत्मो तुजे अधीन आमी करता. सोम्या संवसाराक ती मेली जाल्यारी तुजे थंय ती जियेवन आनी ह्या जिवितांत अस्कतकायेन तिणें केल्ली पातकां तुजी अगोनीत काकुळतीन तिका भोगोस. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. कोणेय निर्जीव कुडीचेर दिश्ट घालूंक बाकी आसा जाल्यार दोनी कुशींतल्यान येवन मोदें पुरुशांबाक मेळचें आनी थंयसर सिस्टरांक माती लावचे कडेन लागीं रावंक अवकाश दिवन हेरांनी जाता तितल्या तिगे पयस रावचें. देव बरें करूं.
तुझे सरशी देवा तुझे सरशी तू सांग कुणी माता ओ तू लागी गायन मुझे तुझे सरशी देवा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी प्रार्थूया सुम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस कोणाक विषय घेवन तुझे विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरोसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे ह्या फोंडाचेर तुजी साकर्णीक शांत विषय मेळो तुस आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जिवंत करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्नाक प्रकाश भोगूंक तिका पावय तो जियेताय आनी रजभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा सरशी देवान आपयल्ली देखून मातयेची केली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोम्याच्या अधीन करूया सोमी आपल्या शांतींत तिका वेंगू
आणि निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू. आमच्या भयणी पासत आमच्या सुमे जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जीवन पोन आनी जिवीत. म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हणजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या पनार रडलोय सुमिया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केली, आमच्या बहिणीक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सराक तुवें सर्ग बसयलय, आमच्या बहिणी तुज्या राजांत घे. आमच्या बहिणी पवित्र स्नानावर नितळ केली आणि पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुझ्या भगवंताच्या जमयान तिका एकठांय. आमच्या बहिणी तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली, तिका तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या बहिणीच्या मरणावर आमी दुखेस्त जाल्या, भावार्थाचे बुजवण्यान आणि ससनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. आमच्या बापा देवा, तूं भक्ती भरीत मागण्याक कान दिताय. आज भक्तीन निके पिल्ल्या या तुझे साकर्णीक स्टेफानीक विसलेल्या सांगाता सगळींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सस्नोचो विशेष सर्वेस्परान तिका लाभय.
तया सातुत्रा जीविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थीर भर बसता Thank you.